म्हणून काल तुम्ही मारगांव पोलीस स्टेशनात गेल्ली रिगार्डींग पेरेरा केसीस किती जालें काल एक्झॅक्ट? काल कितें जालें म्हणल्यार सुमार 22 ऑक्टोबर एक इन्सिडंट जालो आमचे नावेली बाजारांत. एक भुरग्याचे एडबर्ग पेरेरा म्हणटा तेगे माशेना गेले एक शॉप, स्नॅक्साचें शॉप जे तो चलयतालो. त्या दीस कितें तरी जालें, मे बी वॉज डिस्टर्ब्ड ऑर समथींग वॉज प्लेइंग ऑन हीज मायंड. सो ही हॅड गॉन एंड हॅड अ कपल ऑफ ड्रिंक्स. तो ड्रिंक घेवन आयलो आनी ताजे फियांसी आसा ताजे कडेन तो मातसो मस्ती करपा लागलो. फियांसी ताका अंडरस्टँड करपाक सोदताले, बट इट इज अंडरस्टूड जो मनीस इन्फ्लुएन्साचेर टॉक्सीक हें जाता अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ लिकर, ताजी मानसीक स्थिती कितें आसता तें सगळ्यांक खबर आसता. पूण खंय तरी तो मातसो मस्ती करतालो आनी भायल्यान अशें तरी कोणाचेर मोटरार ढा करून मारलें म्हणून पीसीआराक आपयलो. पीसीआर पुलिसाचें जॉब कितें आशिल्लें, ताका मातशें काम करपाचें, थंड उदक दिवपाचें, अंडरस्टँड करून व्हरपाचें ताचें काम आशिल्लें. बट द सॅड पार्ट वॉज आमी सगळ्यांनी व्हिडिओ पळयला, व्हायरल जाला तो, दॅट तो एक इन्फ्लुएन्स अंडर लिकर तो आपली मस्तीपण करता, ना येवपाना. पूण तितूंत आमी पळयलें की पुलीस जे आसले 10 जाणां ते ताजेर हल्लो करपाक लागले. दांड्यांनी ताका पांयार बडयला, फाटीर बडयला, तकलेर बडयला, मारीत रावले. आनी मागीर ताका ते घेवन पुलीस स्टेशनार गेले. पुलीस स्टेशनार सगळ्यांक खबर आसा, सगळ्या कडेन न्यूज पावल्ली आसा. पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिता आसतना PSI मदेंच खंय ना जालो खंय. आनी दीस इज बीन टोल्ड बाय द मदर एंड हीज आंट, बाय वियोला पेरेरा एंड द मदर आंटी लुसिया, ही टीचर गोजरीतली. शी टोल्ड डेट आमी कंप्लेन दिता म्हणल्यार हो PSI निलेश म्हणटा तो शिरोयकर नाच जालो आनी मागीर बाबाचें कितें तरी मारल्या भशेन आवाज दिलो ढो करून. आनी मागीर आमकां ते वचपाक दिना जाल्यार वचून आमी फोर्सान चोयत जाल्यार रक्ताचें पूल आशिल्लो. मागीर कळ्ळें आनी की ताका सावथ डिस्ट्रिक्टान घातलें. आमकां कळ्ळें की ताका MRI ब्लड क्लॉट जातिल्लो आसा ब्रेनाक आनी आतां पळय GMCत ताचें ऑपरेशन करपाक पडलें, कारण इट वॉज ब्लिडींग, ताजो ब्रेन वॉज ब्लिडींग. आतां तो ही इज देर ICUंत आशिल्लो. आमी कितें म्हणटात, काल आमी लायक मायंडेड पळय आमी गेलीं आनी हांवें तो इशू घेतिल्लो. आनी काल हांवें म्हणलें SP टिकमाक आमी मेळपाक वचपा जाय. आतां हें सगळें डन. SP टिकमान रोखडेंच नेक्स्ट डे हांवें बोर्ड करतकीर काडलें स्टेटमेंट दॅट ही वॉज अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ लिकर, ही लॉस्ट हीज बॅलन्स आनी तो पडलो म्हणून. आतां म्हाका टिकमाक विचारपा जाय. एक्चुली आय थिंक टिकम इज द मेन कल्प्रिट हियर. दॅट इज द सावथ डिस्ट्रिक्ट पुलीस, सावथ डिस्ट्रिक्ट SP. कित्याक म्हणल्यार तूं आदल्या दिसा आमचो बोर्ड करून ताका सस्पेंड करता, ताका बकरा केलो थंय PSI निलेशाक. नेक्स्ट डे तूं म्हणटा अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ लिकर, म्हणल्यार कळटा दॅट टिकम हिमसेल्फ इज नॉट शुअर अबाउट वॉट स्टेटमेंट्स इज डुईंग. यू शूड रियलायज दॅट ही इज अ IPS ऑफिसर ऑफ दॅट रँक. IPS ऑफिसर फर्स्ट डे इफ दॅट वॉज द थिंग, तो बॅलन्स हालून पडलो जाल्यार आदल्या दिसा तुवें एका कित्याक सस्पेंड केलो, दुसरें म्हणटा तें पुलीस स्टेशनाक कोणें व्हेल्यार पांयाक कोण सुण्याक तिकून बांदना इतलें, पांयाक तेजे बेड्यो बांदिल्ल्यो, चेन बांदिल्ल्यो. पिल्लो मनीस तुमी तेजे पांय बांदले जाल्यार तो हाव यू एक्सपेक्ट हिम टू मूव एंड वॉक. आनी वयल्यार तूं म्हणटा तो मस्ती करतालो. पिल्लो मनशाक तुमी सेलान घालचो आसलो, उदक दिवचें आसलें, निवडोचो आसलो, तो सकळ म्हणल्यार निवडोता आसलो आनी हें सेक्शन लावन ताका धाडपाक जातालें. आयज इतलें मोट्याक पडपा न्ही. कायदो हातीन घेतिल्लो पुलिसांनी आनी निलेशाक एकल्याक बकरा केला. पूण आयकून घेता ते भाशेन आनी 2 जाण इनवॉल्व आसा खंय. चेन खंय ती बांदिल्ली ती निलेशान न्ही, आनी कोणें तरी एक कॉन्स्टेबलान खंय बांदिल्ली आनी कॉन्स्टेबलान खंय ताका मारीत हाडिल्लो नावेली साकून. सो वाय ट्रान्सपरन्सी ना? टिकम साबाक हांव तें सांगता, हांव CMाक डायरेक्ट सांगता, टिकम बिकम आसा पळय आनी च्युइंगम बीन आसा पळय ते न्ही गोंयांत कित्याक हांव नको. वेदर इट्स अ हॉलिडे फॉर देम ओ दे आर कम टू एन्जॉय एंड जस्ट डू एन सगळे फ्लावरी दाखोवन वचपाक सोदताले. क्रायम रेट कितली वाडिल्ली आसा. टिकम साबाक खबर आसा 2-2 दिसान येता सावथ डिस्ट्रिक्टान. आमकां मेळपाक अपॉयंटमेंट दिना मरे तो SP. तो कित्याक लागून आसा? हांव CMाक सांगता आनी कालूय हांवें सांगला प्रमोद सावंत लॉ एंड ऑर्डर तुजी सकयल हाडिल्ली आसा. टोटल कॉलॅप्स जाल्लें आसा. रेप, मॉलेस्टेशन, एबडक्शन, किडनॅपिंग, गँगस्टर्स ओपनली भोंवपाल्यात. कायदो म्हणटा तो समान आसपाक जाय. टिकम बाबाक सांगपाक सोदता दुसऱ्या क्रिमिनलांक न्ही हाडटा तेन्ना तुमी VIP अशें हाडटात मरे तांकां. आनी इनोसंट जे गोंयकार आसा ताजो गुन्यांव कितें आशिल्लो तेणें हांवें काल सांगलां तुका, रेप करूं ना, मर्डर करूं ना, तो गँगस्टर न्ही, ताणें एक्स्टॉर्शन करूं ना, कोणाक मारूं ना. रामाक मारलो तसो मारूं ना. पूण रामाक मारिल्ले लोक आयज VIP बिर्याणी खातात. पूण टिकम साहब म्हाका दिसता न्ही चेंज करपाक जाय. ताका म्हाका दिसता ही शूड बी ट्रान्सफर्ड. वी वॉन्ट अ ऑनेस्ट. ही कॅन बी सस्पेंडेड ओ ही कॅन बी ट्रान्सफर्ड. दॅट फेर एंड लॉ जस्टीस जावपाक जाय, दॅट ट्रान्सपरन्सी जावपाक जाय, इन्क्वायरी जावपाक जाय. It is not only on Nilesh, it should be also on Tikam Saab because he is changing his statement. But I feel there are so many officers in Goa जे भातींतल्यान आयिल्ले आसा, गोंयचे भुमींतल्यान
गोंयचे कितले तरी ऑफिसर आसा ते फिल्डार साकून वयर सरिल्ले आसा फ्रॉम कॉन्स्टेबल टू PSI टू PI टू DYSPs टू SPs तशा लोकांक तुमी कित्याक करना तुमकां खंय गोंयकार मेळना रे प्रमोद सावंत एक गोंयकाराक हाडून बसय मरे ते SP पोजिशनाचेर गोंयकाराक इन्फॉर्मर्स असतात गोंयकाराक बाउंड्रीज खबर आसा गोंयचे कोण कितें लागता तांकां खबरी तांचे कडेन आसतात तांकां सगळें सेट आसता सो एक गोंयकार ऑफिसरूच त्या पोजिशनाचेर बसलो तेन्ना एक गोंयकाराक तो जस्टीस दिवपाक पावतलो न्ही एक गुंडाक न्ही आमकां दिसता हे गुंडाक न्ही एक गुंडा हेंचे जे मास्टर आसा पळय ते हांकां खंय तरी पावयतात हांकां वयले ऑफिसरांक पावयतात आनी तांकां गोंयचो मोग आसपाना बिकॉज दे आर नॉट द सन्स ऑफ द सॉयल ते मातींतल्यान येवना तांकां खबर आसा जाले 2 वर्सान आपली ट्रान्सफर जातली आमी IPS आमी वतले सो तें जाल्लें आसा तांकां गोंयची भुरग्यांची कळना आयज ह्या मिस्टेकीक लागून हे पळय लॉ कायदो हातीन घेतलो म्हणून आमचो तो एडवर्ड पेरेरा इज बॅटलिंग इन GMC टुडे यू कॅन सी गुंडागिरी सगळ्या कडेन जाल्ली आसा आयज मंत्री इनवॉल्व जावपाक जाल्यात सगळे मंत्री इनवॉल्व आसा कितें बारीक आपणाक कोणें कितें म्हणलें जाल्यार तुमी पळयलां आसतलें आयज हांव मेशूक लागून हांगा आयिल्लें सांग्यार हांवें पळयलां हाजर डेप्युटी कलेक्टर वॉज टेलिंग हिम वी हॅड डन दॅट अंडर द बॅनर ऑफ गुंडाराज म्हळ्यार गुंडागिरी जी चलता गोंयांत ती रॉंग म्हणून म्हळ्यार तेणें एक नांव काडलें सुभाषाचें मंत्रीचें एक चलयेन तें उशान काडलें तें सुभाषाचें नांव म्हळ्यार तुमी सुभाषाचें नांव कित्याक काडलें म्हणून मिन्स यू आर नॉट टू फायट फॉर जस्टीस यू आर टू डू चमचागिरी ते डेप्युटी कलेक्टर देखून जें उलयलां मिलीन म्हाका तें बरें दिसूना आनी पुलिसान ताका फटयलें ताका सांगलें तें NC घातल्या म्हणून पळोवपाक गेल्यार 126 चॅप्टर केस घातिल्ली आसा सो हें खंय तरी आमचो आवाज बंद करपा लागून जावपाना हें जावपाक शिरपण ना कायद्याचेर न्ही विस्वास गेला गोवा गव्हर्मेंट इज सपोज टू गीव अस प्रोटेक्शन बट टुडे इट लुक्स लायक गोवा गव्हर्मेंट इज बिकम लॉलेस I don't know what is that Alok DG is doing, what is that Gupta SP of North is doing and Tikam is doing. I think टिकमाचेरूय कारवाई जावपाक जाय आनी खरें कितें आसा तें भायर येवपाक जाय आनी जस्टीस म्हणटा तें एडवोगाक मेळपाक जाय देव बरें करूं पळय आतां एक नॅरेटीव घायल्या देर आर सम पीपल लुक्स लायक दे आर प्लांटेड टू मेक अ नॅरेटीव की बाबा देर आर सर्टन सेक्शन्स अंडर वीच द पुलीस कॅन डिफेंड सेल्फ against violent behavior of the culprit. Ata in this case, Edward Burgo, he was violent, he was under alcohol, he was intoxicated, whatever we call it. But trying to set a narrative, Ata, and taka korop that you do it, what about him म्हणटा ताका म्हणजे तेणे मस्ती केली म्हणून पुलिसेक अधिकार आसा डिफेंड करपाक Fine, defending does not mean killing the person. And mainly when he is an alcoholic, when he is a drug addict, knowingly that he had taken alcohol. Under this, there are some group of people who have been, looks like they are sprouting up to make a narrative that Edberg पिवन मस्ती केल्या म्हणून ताका मारलो. So तो पिलोलो आसलोलो जाल्यार ताका मारप आनी भेरे बीन मारप. That means in defense we are going to do half murder, attempted murder. That means we are giving a green signal to encounter culture in Goa. फाल्यां अशेंच कोणें मस्ती केल्या म्हणटले आनी पुलीस स्टेशनाचेर ताका शूट करतले आनी they'll say that we shot him in defense. So हो कल्चर कोणें हाडप? Who is the people behind this? Who are the people who are trying to set a narrative that in defense the police can beat and break open the skull of the person who is considered to be the culprit. Today he is the victim and he under alcohol and to balance जालना म्हणटा अरे he was drunk. भायली CC फुटेज आहा ताका भितर मारल्याची फुटेज कित्याक भायर सरोना. So these all narratives, keep it aside. Let us focus what right the police had to break open his skull. Togler marun फोडून braining damage करू पासून is that defense people are talking about and trying to set this narrative and this will be a bigger sin on these people who are going to set another narrative for encounter specialization in Goa. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.